आमी आसा हांगा फोंड्या पोस्ट ऑफिसा कडेन आनी हे म्हाजे फाटल्यान आसा ते सगळे पोस्टमॅन हांगासरले. सगळ्यात कमी जो आसा तो 8 वर्सां काम केल्लो पोस्टमॅन आसा आनी सगळ्यात चड आसा तो 18 वर्सां ह्या पोस्ट ऑफिसान हांगा पोस्टमॅन म्हणून फोंड्यान ताणें काम केलां. आज तांकां सडनली सांगलें की तुमचे कडेन मोबायल जे आसा ऑफिशियल मोबायल आसा ते मोबायल सबमीट करा आनी आयच्यान तुमकां रिलीव करता म्हणून आमी. मान्य ते डेली वेजीसाचेर आशिल्ले पूण 18 वर्सां काम करपी मनशांक आज सडनली हांगासरल्यान कामा वयल्यान रिलीव केला आनी त्या जाग्यार महाराष्ट्रांतले कांय पोस्टमॅन तेंच्यांनी हांगा रिक्रूट केल्या. निर्मला सितारामयन आमची जी फायनान्स मिनिस्टर आसा तिणें काल एक स्टेटमेंट केला की सगळ्या बँकांनी लोकल लँग्वेज उलोवपी मनीस एपॉयंट करचे म्हणून आनी तेच पोस्टाक सुद्दां लागू जावपा जाय. कारण हे पोस्टमॅन घरान फिरता, घरान लॅटरां डिलिव्हर करता, आमची कामां करता तेन्ना तांकां लोकल लँग्वेज कळपा जाय. हे लोक जे फाटलीं 18 वर्सां जाले काम करता ते लोकांक अशें सडनली काडप हें मात्तूय सारकें न्ही. तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपा जाय आशिल्ली, तांचें काम करपा जाय आशिल्लें आनी ह्याच खातीर आज आमी हांगा जमल्या. कारण हो जो अन्याय गोंयकारांचेर जाता, गोंयच्या लोकांचेर जाता, गोंयच्या लोकांक जे हांगा बेरोजगार करपाचें कारस्थान चालू आसा हें बंद जावपा जाय आनी हाचो आवाज आमी वयर पर्यंत पावयतले. पोस्ट हें सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर येता, मान्य आमकां, पूण गोंयान डबल इंजीन सरकार जेन्ना चलता तेन्ना ह्या डबल इंजीन सरकारान हे लोक जेन्ना तांकां मेळपाक गेले तेन्ना सीएमान तेजी दखल घेवन हो मुद्दो वयर पर्यंत पावोवपाची गरज आशिल्ली आनी तो मुद्दो आजून पर्यंत ह्या डबल इंजीन सरकारान हातीन घेवना. हे लोक जे 18 वर्सां जालीं काम करता हांगा तांकां प्रत्येक मनीस खंय आसा तो खबर आसा. नवे जे रिक्रूट केल्या तांकां कशें कळटलें, कशें समजतलें तें हांगासरलें सुद्दां न्ही. तांकां ही एरिया जाणा जावन घेवपाक घरां सोडून दी आनी मनीस सोडून दी, एरियाच जाणा जावन घेवपाक तांकां कितलेशेच म्हयने वतले आनी हेजे खातीर डिले बीन जातलो, लॅटरां पावोवपाक डिले जातलो, बाकीच्या कामां खातीरूय बीन डिले जातलो. कित्याक आतां आरटीओची चडशीं कामां आसा पळय ती पोस्टल हितूंतल्यान जाता, सो हे फुडें लोकांक म्हणटा हे त्रासदायक ठरतले म्हणटा. खूब जातले. आरटीओचेच सोडा, कॉल लेटर्स जी येता ती केन्ना केन्ना आमी पळयता की 2 दीस पयलीं बीन पावता आनी ह्या जर नव्या पोस्टमॅनांक जर तेंची घरां खबर ना जाल्यार आमच्या गोंयकारांकूच ती कॉल लेटरां पावपाना आनी ते रेगुलर टायमार त्या इंटरव्यूवांक पावपाना. हेका जबाबदार कोण आसतलो? हेका जबाबदार सरकार आसा. कारण 18 वर्सां जाले हे जर लोक हांगा पोस्टमॅन म्हणून काम करता आनी तांकां जर मदीं जर ते सरकाराक वचून मेळ्ळ्या आनी सरकारान तांचे जे म्हणणें आसा तें आयकून घेवना जाल्यार सरकार जबाबदार आसा. इलेक्शनाच्या पयलीं सुद्दां ते सीएमाक वचून मेळ्ळेले, प्रमोद सावंताक वचून मेळ्ळेले आनी तांकां एश्युरन्स दिल्लें की तुमचें काम जातलें म्हणून. पूण आमी पळयता की हो एक जुमलात आशिल्लो आनी आतां तांकां सडनली इलेक्शन जालां आनी तेन्ना सडनली रिक्रूट तांकां हें केल्या. श्रीपाद नायक जे खासदार आसा उत्तर गोंयचे तांकांय बीन ते वचून मेळ्ळेले. सारदिनाथ जे दक्षिण गोंयचे खासदार आसा तांकांय ते वचून मेळ्ळेले आनी हो मुद्दो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो जाल्ल्या कारणान ह्या दोनी खासदारांनी हो मुद्दो वयर सेंट्रला कडेन पावोवपाची गरज आशिल्ली. त्यांची डिमांड कितें रेग्युलर करचें काय कामां घेवचें? आतां सडनली जे भुरगे हांगासर 18 वर्सां जाले काम करता, आतां थोडे जाण 48-50 इयर्साचे जाल्या, तांकां दुसरे कडेन आतां खंय जॉब मेळटलो. तांकां एक्चुली हांगाच तांकां पोस्टमॅन म्हणून घेवपा जाय आशिल्लें. कारण तेंच्यांनी 18 वर्सां काम केलां, तेंचे इतले एक्सपिरियन्स मनीस पोस्टाक मेळपाचेच ना आनी तें जर जायना जाल्यार तेंची परिस्थिती लक्षांत घेवन इतलीं वर्सां तेंच्यांनी काम केलां. ह्या खातीर सरकारान तांचे कडेन तांची दुसरे कडेन खंय तरी वेवस्था तरी करची अशी डिमांड आसा. हांव संदेश सावयकर, हांव ह्या पोस्टान काम आसा 11 वर्सां जालीं हांव काम करता हांगा. तर अचानक आयज आमकां अशें सांगण्यात येलें की तुमचें आयज जॉब लास्ट, सो महाराष्ट्राचे पोस्टमॅन घेवन येयले. सो हांव तांकां एकूच क्वेश्चन करपाक सोदता की इतले 12 वर्सां आमी आतां 11 वर्सां काम करून अचानक तुमी अशें काडटा जाल्यार आमचें फुडलो फ्युचर कितें? आमी ह्या गोश्टीक लागून आमी खुबशी 2-3 वर्सां जालीं कोविडाच्या पयलींच्यान आमी सीएमाक 2-3दां मेळ्ळे, सारदिनाक मेळ्ळे, आमचो श्रीपाद नायकाक मेळ्ळे, रिजनाल्ड मेळ्ळे, अशें आमी खूब जाणांक अशें मेळ्ळे. पूण तो तितले पुरतीच तेंच्यांनी थोडे स्टॉप केल्लो. तेन्ना ते पोस्टमॅन येवपा आसलेले पूण थोडे इश्यू आसलेले जशे की आमी ITI थोडे मागलेले ते इश्यू तेंच्यांनी धरून तो तेन्ना स्टॉप केले.
आनी आयज तेंच्यांनी कितें केलें अचानक ते सगळ्यांकूच हें करपाक लागले आनी सगळ्यांकूच काडपाक सोदता तेन्ना एकल्याकूच काडलो सो आमी सगळ्यांना भायर सरलेले सो आतां तेंच्यांनी कितें केलां 7 जाणांक तेंच्यांनी अरेंज केल्या आनी अचानक तेंच्यांनी हो आमचो हमला म्हणटा पळय तसो केल्लो आसा हांव CM कडेन विचारपाक सोदता ते म्हणटा भायच्या आपल्या हातीन तो कांय ना म्हणटा इट्स अ सेंट्रल गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट म्हणटा पूण हांव कितें म्हणटा तुमकां आमी जर हांगा रावन आमकां हें करना हे पोस्ट आहा तो गोंयान आसा हे इन्कम सोर्सीस आहा ते गोंयांतल्यान येता तुमकां हे पगार आसा तोय गोंयांतल्यान येता हे सगळें जर गोंयान घडटा आनी तुमी भायल्यान हाडून आमकां हांगाच दवरता जाल्यार हे म्हाका दिसता हे चुकीचें हेजेर आमकां न्याय जाय आमकां अशें म्हणना की आमकां GDS म्हणून तरी करा GDS म्हणून एक आसा ग्रामीण डाक सेवा हे अशें तरी करून दवरा आमकां आमची लायफ आहा फुडें 12 वर्सां अचानक आमकां काडलें जाल्यार आमचो फुडलो फ्युचर कितें आमचो हेच क्वेश्चन आसा नाल्यार CM कडेन इतलें तरी रिक्वेस्ट आसा आमकां खंयच्या तरी गव्हर्मेंटान साद्या जॉबार तरी घाला आनी कांयच ना थँक्यू